सुमार 200 ते 250 फिशिंग ट्रॉलरांची यो वच आशिल्ली ही वास्कोची जेटी खंयच्याय वेळार कोसळूं येता। जेटी आशिल्ल्यान वर्साचे 365 दीस ती उदकान उरिल्ल्यान खंय तरी शिमिटूच गेलां जाल्यार खंय तरी कुडकेच उदकान व्हांवन गेल्यात। लोखणाच्यो सोरयो शिमीट गेल्ल्यान फक्त दिसपाकूच लागूनात जाल्यार त्यो सोरयो कळम लागून साप्प काबार जाल्यात। थळावो आमदार दाजी साळकारान चलता त्या विधानसभा अधिवेशनात शून्य काळात हे विशीं उल्लेख लेगीत केला। There's an urgent need of repairs at the fishing jetty at Vasco, which currently serves 200 to 250 fishing trawlers. Although the government is in the process of constructing a permanent or a floating jetty to benefit the trawler owners, however, immediate repairs are crucial before the fishing season commences. The proximity to the sea makes it even more vulnerable to damage. In order to safeguard the interest of traditional fishermen, it is imperative that the government prioritize the maintenance of fishing jetty. सर हो विशय हांवें CM कडेन उलयला, ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टरा कडेन उलयला। तांकां फक्त ते जाता तितले बेगीन ते करपाक जाय, कित्याक थंय डॅमेज जायत आसा ती फिशींग जेट्टी। हांवें 2 म्हयन्या पयलीं ती फायल मूव केल्ली आसा सर। तेन्ना CMन आमकां एक एश्युरन्स दिवचें की बेगींतल्या बेगीन ते करून दिवचें म्हणून। आनी मागीर परमनंट नाल्यार फ्लोटींग जेटी एक कित्याचो तरी जाचो DPR म्हाका दिसता रेडी जाला, तो तें बी एक सोल्युशन आमकां दिवचें परमनंटली। स्पीकर साहेब, इट इज अंडर प्रोसेस, जाता तितके बेगीन आमी घेता। त्यांनी लक्ष हाडून दिला सरकाराचें। संबंधित अधिकाऱ्यांक हे विशीं जायते फावट सांगला, जेटी सारकी करची म्हण तांचे लागीं गाराणें घातलां, मात आमचें म्हणणें कोण काना मनार घेवपाक तयारूच नात, अशें ऑल गोवा फिशिंग बोट असोसिएशनाचो अध्यक्ष जुजे फिलिप डिसुजा सांगता। जशें हिंगा जेटी हा बेतलान ते भाशेन आमकां करून दिया न्हू। आयज जर तर आमकां ते भाशेन करून दिले ना, ह्यो ज्यो लाकडाच्यो बोटी आहा त्यो आमच्यो फुंडच्यो ना। आयज हिंगा लायले म्हणटकच जायत्यो आमच्यो बोट्यो फुंडटा, आनी आयज बोटी आमच्यो फुटोन थोडे आमच्या बोटकारांनी धंदो देखून बंद केला, कित्याक ते कडेन धंदो चलोवपाक जायना, रिपेर करूंक जायना। सो ताका लागून हांव एक पोत्तून हांव म्हाज्या ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन जॉब नीलकंठ हळदणकारा कडेन हांव आयज एक रिक्वेस्ट मागता आनी हात जोडून ताचे कडेन मागता, जाता जाल्यार हें काम तुमी केलां, आमी तुमचे आभारी, पूण हें काम करा, ही जेटी आमकां बरी जेटी बांदून दिया आनी आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व करा। सरकाराचो फ्लोटींग जेटी बांदपाचो वा परमनंट जेटी बांदपाचो जरी प्लान आसलो तरी आसा ती जेटी सारकी करपाची सामकी गरज आसा। तिची कुयदाद घेवंक ना जाल्यार व्हड अनर्थ जातलो अशें थंयच्या लोकांचें म्हणणें। प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक।